गांवगिऱ्या वाठारांतलो गुरुदत्त नायक हो एका उदका खात्यांत कनिश्ट अभियंतो आसून तो आपल्या घराच्या टेर्रासाचेर वेगवेगळी भाजी आनी फळां पिकयता. तशेंच वेगवेगळ्या फुलांची झाडां त्याच्या टेर्रासाचेर पळोवपाक मेळटा. ह्या पिकावळीक पायप आनी बादलेचो आदार घेवन तो उदक घालता. आयज मेरेन ताणें वेगवेगळी पिकावळ पिकयल्या. गाजर, बीट, बटाट, कांदे, टोमाट, मिरसांग्यो तशेंच वेगवेगळी फळां, फणस, तोरां, डाळिंब आनी हेर फळां गुरुदत्त आपल्या टेर्रासाचेर पिकयता. तोरां आनी चिकू ही दोन फळां सगळ्या ऋतून ताच्या बागेंत फुलतात. 83 चौकट जागो ताणें आपल्या बागे खातीरूच वापरला. सगळे टोटल भाजी पळय आसा मार्केटां मेळटा तितून मॅक्झिमम म्हजे मरे आसा. रायट फ्रॉम मिरसांगो, टोमाटां, वालची भाजी, पालक, मागीर बिटरूट, कॅरट सगळी जी आमकां बाजारांत मेळटा पळय ती सगळी. तशेंच करीपत्ता म्हजे म्हळ्यार 4 वरायटीज आसा. एक म्हाका म्हज्या फ्रेंडान केरलासान हाडून दिल्लें. व्हेरी स्ट्रॉंग वास ताका. आनी बाकी सगळी आमगे गांवठी. मागीर एक हांवें रत्नागिरीच्यान हाडिल्ली. अशें करून 4 हें आसा करीपत्ता. आनी मागीर फ्रुट्स म्हजे म्हळ्यार चिकू आसा, मागीर आंबे 3 तरे आंबे आसात, मागीर तोरांज, सिताफळ, रामफळ, मागीर पपाया, इवन केळी सुद्दां एक पावट जाली म्हगेली. बट जाता कितें टेरस जाल्ल्यान पावसां बी मागीर वाऱ्याचेर हें जावन 2 पावट पडल्यो. सो विथ दॅट आय एम गोईंग फॉर अ ड्वार्फ वरायटी नाव. पूण हरशीं सगळें प्लस एपल इज माय आय एम एन्शियसली वेटिंग फॉर एपल्स. तोय बी भरपूर वाडून आयला. सो इवन फुल्लो एक पावट. सो आय एम एक्सपेक्टींग दीस टायम. मागीर पेर्स, प्लम्स, मागीर सगळीं दाळंब म्हजे म्हळ्यार लास्ट इयर 36 जाल्लीं. बट मागीर पावस पळय तो भयंकर आयलो त्या हेजेर चडशीं जोडून गेलीं. अदरवायज एवरी इयर म्हाका दाळंब कंटिन्युअस मेळटात. आनी आतां हांव हे पावट आवोकाडोय रोयला. सो आनी तशें सिताफळय बी खूब बंपर हार्वेस्ट लास्ट इयर. आनी आतां चिकू हे पावट खूब मेळ्ळे म्हाका. तशें लिंबू 4 वरायटीज आसा म्हजे म्हळ्यार. सो अशें मॅक्झिमम वॉट इज अवेलेबल इन द मार्केट लायक इट इज ग्रोईंग इन माय गार्डन. सो हांव रियली हॅपी त्या खातीर. आतां हे सगळो जागो कितलो स्क्वेअर मिटर आसता? हो टोटल 83 स्क्वेअर मिटर म्हगे फ्लॅट एरिया आसा पळय ताजोच रूफ. सो म्हगे फ्लॅटाचो रूफ आसा पळय तो फुली कवर केला. सांगपा म्हाका खूब खुशालकाय भोगता. कित्याक ते हार्वेस्ट करता पळय न्ही तेन्ना आय वॉज लायक सॉर्ट ऑफ शिवरींग विथ एक्सायटमेंट. कित्याक हांवें केन्ना एक्सपेक्ट केलें ना इतली बटाट जातली म्हण. मातशी बारीक करे बट भरपूर जाले. आनी तशी टोमाटां तर विचारूंक नाका. आनी मिरसांगो कंटिन्युअस आमकां बाजारांत वचून हाडची पडच ना. एंड म्हाका चड खुशालकाय मेळटा वेन आय डिस्ट्रिब्यूट अमॉंग माय फ्रेंड्स. दॅट इज ऑल्सो अनदर दीस फॉर मी.